एकूटं सावन बापा आमी जमल्या एका स्थळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटांची एकत्रिकता पविस्नानान आमकां नवो जीव दिवून तुजी भुरगीं कर आमकां पवित केल्यार पुनर्जीवन जाल्या क्रिस्ताचे कृपेन सासणीक जिवीत आमकां सोडून दिलाय एकूटं जावन बापा आमी जमल्या एका स्थळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटांची एकत्रिकता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. आज मे म्हयन्याची 1 तारीख प्रत्येक सावन मोरये मायेचे देवासांव मोरये मायक समर्पिल्लो हो म्हयनो सांगात आज सर्व इगर्ज माता जुसे कामेली हाजें फेस्ती आचरण करता. आज सर्व कामेल्यांचो दीस आनी कामेल्यांचो पात्रोन सान जावन असो सान जुजे कामेली हाजे विशांत नियाळचो. जर तर हे वर्स हर्ष वर्सां जशें बरें आसलें तर जायत्या फिरगज्यांनी आज फिरगज फेस्ताचो दाबाजो आसतो. पूण आज ह्या कोरोना पिडे निमती जायती इगर्ज्यो बंद जाल्यात आनी आज प्रत्येक रितीन आनी विशिश्ट रितीन सर्व कामेल्या खातीर आमी मागची गरज आसा. जायते जण ह्या पिडे निमती काम नासतना आपल्या घरा आसात. त्या देखून आयच्या मिसाच्या वेळार प्रत्येक जावन सर कामेले खातीर मागया तांच्या कुटुंबा खातीर मागया आनी तशेंच कोरोना पिडे निमती कोश्टोंच्या वळवळच्या मरणाच्या अंतराच्या ह्या सर्व लोकां खातीर मागया. सर्वस्पर देव ह्या सर्वांचो आनी आम्हा सर्वांचो मोगाचो देव आम्हा सर्वांक रक्षण दिवं दी बरें करून दी ह्या कठीण वेळार. आनी प्रत्येक जावन आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमचो प्रधान यासक फादर जोसी सिद्धाकट्टे आमचो ताजो जल्माचो दिवस आज आचरण करना आसा आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन फादर जोसी सिद्धाकट्टे खातीर मागया देव ताजेर भरपूर आशिर्वादान दिवं दी. तशेंच ताजे मिसांव आपल्या देण्यांनी आनी तालेंतांनी उर्जीत करून क्रिस्ताक परगट करून क्रिस्ताक साक्ष जावचें जिवीत तो ताका लाबोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. मोगाच्या भाव भयणो ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ते बरे वांटो घेवच्याक आमची काळजां आनी मनां आयतीं करया. कालत्या काळजान सोम्याताय आमच्या पातकांचे बोगसाणें मागोवन सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुण्या सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडान सारून वायट हालोवन आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या म्हजो बेगीन सदां संपार मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुळट कर सोम्या काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सोम्या काकुळट कर प्रार्थना
मानतुया. सर्वेस्परा सर्व वस्तूंच्या रचणारा निधनिया मनुष्यान काम करचे म्हणतोय निर्मिलाय आपल्या हातांच्या वावरान पवित्र कुटुंब बसलेल्या भगवंत जुजेची आमचे खातीर विनवणी दयेन मानून घे. आमकां ह्या संवसारांत तूं फरमायताय तें काम करूंक सकत दी आनी तूं बसयताय तें इनाम जोडूंक पावय. की आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. पावलून कोलेसगारां बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, सर शगून अपराध सर तुमचे थंय आसूंक जाय. मोग हे शगून संपून करता आनी तें एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी राज करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्यात त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. उतरान जावं कन्नेन जावं जें कितें तुमी करता तें सकट सोमिया जेसूचे नांवी करा. ताचे मरिफात देवा बापाक अर्घ दिया. तुमी करतात तें हर एक काम मनशा पासून न्ही बगा देवा पासून करतात देखून संतोषभरीत काळजान तें करा. सोमयाची दायज तुमच्या कामाचो प्रतिफळ कसो तुमी जोडटल्यात इतलें स्पश्ट जाणा जाया. क्रिस्ताक तुमचो धनी तुमी ताचे सेवक. देवाचे उतर. देवाचे उडुपकार. आमच्या हातांचो वावर सुपळ कर. आमच्या हाताचो वावर सुपळ कर. पर्व दोंगर उन्ना जावचे आदी पृथ्वी संसार तुवें रचचे आदी ससनातावन ससना पर्यंत तूंच आमचो देव. आमच्या हाताचो वावर सुपळ कर. मनशानो धुळीक फाटी वसा अशें फर्मान दिवन मनशांक तूं परत मातयेक फाटी धाडटाय. आजार वर्सां तुज्या दोळ्या मुखार येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका पारा सारकी. आमच्या हाताचो वावर सुफळ कर. दीस उजवाडटना तुज्या मोगान आमकां दादोशी कर. अशें आमची जिणेच्या एका दिसा आनंद उल्हास आमी भोगच्याक दाखय. तुज्या सेवकाक तुजी महात्कार्यां पळोवन तांची भुरगीं तुजी खरी महिमा. आमच्या हाताचो वावर सुफळ कर. सर्वेस्पराक जयचे. सर्वेस्पराक जय जय. दिसान दीस आमच्या हातभर घेतिल्ल्या देवाक जावं महिमा. आमकां सांबाळून व्हरतलो तोच देव. सर्वेस्पराक जयचे. सर्वेस्पराक जय जय. Servisper तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. मथेवा परमाने जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. तवळ जेजू आपल्या माय शहराक पाटी आयलो. थंय तांच्या सिनागोगान ताणें दिल्ली शिकवण आयकून विस्मीत जाल्लो लोक म्हणटालो, खंय थावन हाका ही जानवाय आनी असर्यां करची ही पदवी. हो सुताराचो पूत न्हय. मोरी म्हणटात ती हाची आवय न्हय. आनी जाकोब जुजे सिमाव आनी जूद हाचे भाव न्हय. हाच्यो भयणी सकड आमचे मदें आसात न्हय. तर हाका हें सकड खंयचें आयलें अशें ताका तांणी नाकारलो. देखून जेजून तांकां सांगलें, प्रभाद्याक खंय जाल्यारय सन्मान सुखाना. आपल्या माय गांवांत आनी काशा कुटुंबांत मात्र ताका तो मेळना. आनी तांकां बावार्थनातलो देखून तांचे मदें ताणें चड असर्यां केली नात. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज सगळ्या संवसारार वावराड्याचो दीस म्हूण आचरण करतात. पूण पवित्र सभा ह्या सगळ्या वावराड्यांक एक देख वा मार्गदर्शन जावन जुजेक तांचो पात्रोण म्हूण दिता. कशें एक सामान्य सुतारी सगळ्या संवसारार
सगळ्या वावरड्यांक एक पात्रोणो. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजूची शेजारी तांची भाव भयणी वा तांच्या भोंवतणीचो लोक कशें वळखतात जेजूक. ती म्हणटात हो सुतारेचो पूत न्हय गे. एका सुताऱ्याचो पुता एका सुताऱ्याच्या पुताक असली जाणवाय खंय तावन आयली, कशी ती आयली. ह्या सवालांत दुबाव आसा, मात्र न्हय एका रितीचे अजाप तांच्या दोळ्यांनी दिसता, तांच्या उतरांनी दिसता. कशें एक सामान्य सुतारी आनी ताचो पूत त्या इस्रायलांत जियेवन आसतना तांकां सक्कड लोकान कांय विशेष म्हण लेखूंक ना, बगार एक सादें सामान्य कुटुंब म्हण लेखल्लें. आनी तांणी सांगच्या प्रमाणे खंडीत जावन जुजे एक सुतारी कांयच व्हड विशेष जाणवाय नातलोलो म्हण येत. ताका चड जाणवाय म्हळ्यार ह्या संवसारांतली आसची रुकाडा विशांत, ते मेसच्या विशांत, ताका आकार दिवच्या विशांत जाणवाय खंडीत जावन ताका आसली. पूण वांजेल आमकां सांगता, वांजेलांत आमी आयकता वाचता, जुजे जावं पुरो एक सुतारी पूण सर्गीची जायती महान गणितां ताणें ताच्या दर्शनांत पळयल्लीं आसात. त्या देखून तो जाणवाय नातलोलो मनीस न्हय. ताका सर्गीच्या विशेष गणितांची जाणवाय देवदूतांनी ताका दिल्ली आसा आनी तो खंडीत जावन जाणवायन भरलोलोय आसा. पूण ह्या जुजेक सगळ्या संवसारार पवित्र सभेन कामेल्यांचो पात्रोण म्हण केला जाल्यार हाका दुसरें कारण हें आसा. कित्याक आमी वावरा थळार आसतना कशें जुजे बरी नितीवंत जावंक जाय, कशें जुजे बरी शगुणांनी वाडोवंक जाय म्हणून आमकां पवित्र सभा आज सांगता. वावरा थळार सयत आमी हर एकल्यांनी शेगुणांनी वाडोवंक ती एक वाट जावंकी पुरो, वा तेंच वावरा थळ आमची वाट सुकोवंक एक वाट जावंक पुरो. आमच्या दिसपडत्या कामांत जावंक पुरो आमच्या वावराच्या थळार आमी आसतना आमकां साबार अवकाश आसात नितीवंत जावंक, सतेवंत जावंक, मोगान आमची सेवा करूंक. पूण साबार संदर्भ अशेय आसात की थंयसर चड आनी चड आमी वाट चुकचेय आसा. जावंक पुरो आमची आळसाय, दुरसोणें, खबरो करच्यो, वा गाळी सोमच्यो, वा पोजडें उलोवचें, वा सोरपण सोरचें, वा मापांत मेजून दितना इल्लेशें सोडणें करचें, अशें साबार रितींनी वाट चुकोवंकी थंयसर आमकां साध्य आसा. पूण त्याच स्थळार आमी बरें करूंक, सेवा दिवंक, मोगान चलोवंक, तशेंच नितीवंत जावंक, सतान प्रामाणीकपणे वावर करूंक आमकां थंयसर अवकाश आसा. पूण विसवण आमी समेस्तांनी करीचे. त्या देखून जुजेक आमकां पात्रोण म्हण दिला, कित्याक जुजे ताच्या वावरांत प्रामाणीक आसलो, नितीवंत आसलो, खंयच्याय रितीन ताका हेरांक बरें करूंक साध्य आसा जाल्यार तो करूंक तयार आसलो. आनी हे जुजे विशयान नियळ्ळ्यार आमकां कळटा. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, आज सांजुजेक आमी आमचो पात्रोण म्हण घेतना त्याच जुजे मुखांत्र सोम्या लागीं आमी प्रार्थना मागया. सगळ्या संवसारार वावराडी आमी जावन आसाव. सांगातास आमकां जायते जण आमच्या सांगाता आमच्या खातीर वावर करचे जायते जण आसात. तशेंच जायतो लोक निर्वासीत लोक आसा, मायग्रंट्स आसात आमच्या गांवांत, परगांवांत जावंक पुरो खंयसर गेल्यार भायल्या गांवांत येवन काम करचे जण कितलेशे आसात. आनी तांकां साबारांक खंयच्याय रितीन कसलीच मुळावी सवलत्यो नात. आनी त्या देखून असल्या प्रत्येक जावन असल्या वावराड्या पासत आमी मागोवंक जाय, तांच्या हक्कां पासत आमी मागोवंक जाय. वावराड्यांचो पात्रोण जावन आसच्या जुजे मुखांत्र स्वामी आमकां समेस्तांक ह्या दिसांनी रक्षण दिवं दी. आनी तशेंच आमच्या जिविताक आदार जावन आसच्या आमच्या वावरा मुखांत्र सोम्याक अर्गां दिवंक, सोम्याची सेवा करूंक तोच जुजे आमकां प्रेरण दिवन दी म्हूण मागया. Adonai Yahweh
पक्की वर्तरी आयल्या हे करी काळी करपून तुका वायनुंडो तुका भेटून दिता मोकळसाचो असमर्पिता स्वीकार कर सोम्या मागता वोत आमचे कुर्बे बेसा वोत आमचे कुर्बे बेसा म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हज्या आनी तुमचे हे बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानतो तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या सरीसपराच्या दवाक सरीसपो देव मानून घेव सर्वेस्परा तूं अपरिमीत काकुळतेची जर भाग्यवन सुजेची परब संभ्रमोन आमच्या कश्टां वावरांचो फळो हो गोवा उंडो आनी ताका वायन आमी तुका भेटयता जेजूच्या ह्या बलिदाना बराबर सगळे आमचे वावराचें जिवीत आमच्या भाव भयणी पासत ओपलेले मोगाचे समर्पण जावं दी म्हूण विनम्र काळजान आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराथंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थेय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत जुजेच्या ह्या परबे दिसा आमी तुजी स्तुती करता तुका वाखणता तुजी किर्ती परगडता ह्या नितीवंत मनशाक तुवें अंकार देव माये सोपती केलोय आनी ह्या विश्वासी आनी शाण्या साकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय बरी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणटात तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती करता पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान ओम सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय ओम सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन स्मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूची तेच बरी जवान जाता आसतना खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी खराचें हे रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बाबर तसो गट परगटुया तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवनपणावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीताचो उंडो आनी ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलय देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर
आनी फ्रांसीस आमच्या बागेफून बापा, पीटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जखी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाऊ भयणीची एकाकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अवकार मुडये देवाचे माये संगते बगेवन धरून दुतांनी सर उकाळी तुका मानवोल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुमयान शिकयल्ल्या मागणी आता आमी संगता मेळोन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें परवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय. कित्याक रजडकी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर तिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेका सुमयाची शांती वांटून घेवया. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. अवतमीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. संतोष बोला काळजा जेजू तूं येताय म्हूण दुर्बळ या पिडारा रास तूं करताय म्हूण तूं ये वेगी
काळजांत म्हज्या अत्रेकता सेवच्याक तुका दादोशी कर जेवणाक तुज्या जिणेंत सदा जाय तूं म्हाका प्रार्थया सर्वेस्परा सर्व मनशांच्या पोसणारा ह्या स्वादीक सर्गीच्या जेवणात तूं आमकां पोसताय ताचे गटायेन भगेवन सुजेच्या पावलांनी चलोवन आमी आनी आमचे बराबर समेस्त वावराडे हात कामाचें महत्व वळखून आमच्या भाव भयणीचे सेवे खातीर वावरूं अशें आमचो वावर फळादेक केल्या उपरांत भगेवन सुजे बराबर तुजे वेंगेंत सासणीक सुखाची शांती आमी जोडूंक पावूं जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडता देवाचे बोट उपकार कार्मेल साहेबणीचे नवेन हे भगवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आणि राणी म्हूण वाखणतां आपणाक चरण दसी म्हूण लेखले तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन मिसली जेजून तुज्या पुतान कुर्सारून खेळतना आमची आवय जावन दिली कार्मेल गुड्यार मटवशांनी तुका ताची आवय आनी शारोतीन म्हूण बांदून घेतली गरजेक आतां वेळार ताणें तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवले सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुजे बरी भळे माये खडांतले अंकवारे कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ये दर्या सुक्रा पण परातले आनी तूं तांकां पावली आतां हांवें तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार प्रत्येणेन आनी थीर बरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मरेफात जेजू मुखार दवरता आमच्या सर्व गरजां पासत आमी मागया उडासकर ए भोव दयाळे अंकवारी मरये तुज्या आसऱ्याक दवरलो तुजो आदार मागल्लो तुजे मध्यस्थी सोदलो कोण पुडी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना हे फातीणेन दैर खाण घेवन तुजे कडेन धांवून येता ह्या अंकवारीचे अंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता पातकी आनी कंतिश्ट जावन तुजे मुखार रावता मनीस जाल्यार देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळतीन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी आमेन नमान बरी कृपेन बरले स्मी तुजे संगता स्त्रियम तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरी दवशमे आम्हा पप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा पासत विनाती कर नमान बरी कृपेन बरले स्मी तुजे संगता स्त्रियम तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरी दवशमे आम्हा पप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा पासत विनंती कर नमान मरिये कृपेन बरले स्मी तुजे संगता स्त्रियम तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरी दवशमे आम्हा पप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा पासत विनंती कर कार्मेल मायेकर गांधीवन सांगाता म्हणया ये भगवंती मरये कार्मेल राणये आमची आवय तूं सावन आसता तुवें आमच्या खातीर मागोवन धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक करकां दिता पडपातीणेन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टां अनवरांतलीं वायट विघ्नांतलीं तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता ह्या घडये आमी तुजे तसालें मोगाचें सेवेचें आनी मागणेचें जिवीत जिवंक प्रयत्न करतले अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावन सर्गीच्या सुखा पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या आनी तुजे हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन
Ye bage voltazuse Dev maye chapoti Sergincha sobit fula Zodveda sharati Zuse bapa pautumaka Zuse bapa pautumaka Zuse bapa pautumaka Zuse bapa pautumaka Mokar putra sobe Au parmare kashirwadi amka Bagin ku sa jikudwin uram kam chidwam chantis mantlin Bapat shepata shene poitat min shinavi. Amen.